म्हाका सांगपाक आनंद जाता की पुणा डिस्ट्रिक्टान लोणी काळभोर म्हणून गांव आसा, त्या फार्मास्युटिकल थंय कंपनी आसा. त्या कंपनीन ट्रेनिंगाक गेल्ले गोंयचे 33 भुरगे हे सुखरूप घरा पावले. हांव तो पूर्ण प्रोसेस हांगा सांगूंक सोदता की तांकां कशा तरेचे समस्या तोंड दिवचें पडलें, तांकां कशा तरेच्या समस्यांक तांकां तोंड दिवचें पडलें हें हांव सांगूंक सोदतां. पयली गजाल म्हणल्यार ते जेन्ना पुणे आशिल्ले तेन्ना थंय परमिटा खातीर जेन्ना ताणें एप्लाय केलें तेन्ना थंय तांकां खूब प्रॉब्लेम येवंक लागले, कारण ती एक पुणा रेड झोन आशिल्ल्या कारणान तांकां थंय परमिशन मेळप कठीण जावंक लागलें. त्या भायर ते परत परत गोंयचे जे ऑनलायन पोर्टल आसा ताजेर ते एप्लाय करताले आनी हांगाय तांकां नेगेटीव रिप्लाय सदांच येताले. ते थंय कामाक नाशिल्ले जाल्यार थंय ट्रेनिंगेक गेल्ल्या कारणान तांचे कडेन पयशे लिमिटेड आशिल्ले आनी ते सारके काकुटे कशे ते लोक भुरगे आयिल्ले, कारण तांचे कडेन पयशे सोंपपाक पाविल्ले, तांकां घरांय दिसताले, कारण पुणा रेड झोन जाल्ल्या कारणान आनी थंय जे कोरोना आसा तो वाडत आशिल्ल्या कारणान एक भयाचें वातावरण, भयभीत वातावरण पुण्यान निर्माण जाल्लें आसा आनी तांकांय ताजो भंय आशिल्लो की तेय भिताले थंय, म्हणून तांकां गोंयान केन्ना काय येता अशें जाल्लें. आनी ताच्या खातीर तांणी शेवटी साहजीक आसा की महाराष्ट्रान शिवसेनेचें सरकार आशिल्ल्या कारणान साहजीकपणे तांणी म्हाका फोन केलो. गोंय शिवसेनेचो प्रमुख ह्या नात्यान तांणी म्हाका फोन केलो आनी तांणी सांगलें की आमकां महाराष्ट्रान हेल्प कर, आमकां थंयच्यान असो असो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. म्हणून हांवें आमचे जे राज्यसभा खासदार मान्य संजय राऊत साहेब हांकां फोन केलो आनी तांच्या मदतीन म्हणजे तांणी म्हाका सांगलें की तांकां सांग कमिशनर ऑफ पुणे हांकां एक ईमेल कर आनी आपल्याक सांग म्हणून, मागीर आपूण कमिशनरा कडेन उलयता. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे तांणी सगळी ती फॉर्मेलिटीज केली आनी थोडक्यात म्हणजे तांकां ती परमिशन येवपाक मेळ्ळी. पूण महाराष्ट्रांतल्यान किंवा खंयच्याय राज्यांतल्यान जेन्ना कोणी येता तेन्ना ताका स्टिप्युलेटेड टायमा खातीर ती परमिशन मेळिल्ली असता, म्हणजे ही हॅज टू ट्रॅव्हल दॅट डिस्टन्स विदीन स्टिप्युलेटेड टायम. म्हणून हांकांय तशी स्टिप्युलेटेड टायम आशिल्लो आनी ताच्या खातीर इट वॉज मॅन्डेटरी फॉर देम टू लीव पुना. म्हणून 12 तारखेक ताका ती परमिशन मेळिल्ली आनी सायमल्टेनियसली तांणी गोवा ऑनलायन पोर्टलारूय ती परमिशन घातली. आनी तांणी म्हाका त्या दीस सांगलें की तांणी सीएम ऑफिसानूय सीएम कार्यालयानूय तांणी कॉन्टॅक्ट केल्लो, कारण एकलो जो भुरगो आशिल्लो तो खुद्द नावेलचो, म्हणजे सीएमाच्या सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन नावेली गांव थंयचो तो, म्हणून ताणें कॉन्टॅक्ट केल्लो, ताजे कितें तरी कॉन्टॅक्ट आशिल्लो म्हणून. आनी सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान ताका सांगिल्लें की तुमचें जातलें परमिशनाचें काम तेन्ना तुमी येया. आनी त्या बरोवच्यार तांणी म्हाकाय सांगलें की आमी आतां भायर सरता, म्हणजे 12 तारखेक सांजचे तांणी म्हाका सांगलें आमी आतां रातचे भायर सरता. हांवें तांकां तेन्ना विचारिल्लें की तुमच्या परमिशनाचें गोंयांत भितर येवपाचें कशें कितें, तेन्ना तांणी म्हाका सांगलें आमी ते सीएम कार्यालयान उलयल्लें आसा आनी परमिशन जातलें, आमी तांकां सांगलां. आनी तांणी गाडी सांजची सोडली, म्हणजे रातची केन्ना तरी सोडली. हांवें तांकां इतलेंच सांगलें की तुमी येता त्या दिसा उजवाड्या पावता अशें येया, कारण समज कितें प्रॉब्लेम जाल्यार दिसाचो आसा जाल्यार करूंक मेळटा सो. म्हणून ते त्या प्रमाणे मातशें लेटूच भायर सरले आनी सकाळीं तांणी म्हाका फोन केलो तेन्ना ते कोल्हापुराच्या फुडें खंय तरी पाविल्ले आनी तांणी सांगलें की आमच्या परमिशनाचें अजून पेंडींग येता. म्हणून हांवें मागीर ताजे उपरांत कलेक्टरेटान फोन केलो आनी कलेक्टरेटान हांवें सगळी म्हायती दिली. तेन्ना तांणी म्हाका सांगलें ओके आमी पळयता म्हणून. म्हणून मागीर ताज्या उपरांत खूब वेळान म्हाका तांचो फोन आयलो की आमचें जें एप्लिकेशन आसा, जो अर्ज आसा तो रिजेक्ट जालो म्हणून. म्हणून हांवें तांकां सांगलें तुमी मागीर सीएम ऑफिसान तें सांगा म्हणून. तांणी तें सांगलें. करता करता ते 3 सुमार गोवा बॉर्डरीक पावले. म्हाका जेन्ना ही गजाल कळ्ळी तेन्ना हांव, म्हजो शिवसेनेचो जनरल सेक्रेटरी सरचिटणीस बाब मिलिंद गांवस आनी आनीक ऑफिस बेरो आमचो मनोज सावंत, ही आमी टीम अशी थंय गेली बॉर्डरीर. आमी 3 थंय पावले जाल्यार थंय बसी त्यो दोनूय उबे आशिल्ल्यो, तांचे कडेन परमिशन नाशिल्ल्या कारणान हांवें थंयच्यान एडिशनल कलेक्टर बाब दशरथ रेडकर हाका फोन केलो आनी ताणें म्हणलें आपूण कितें तरी करता वेवस्था. आनी ताणें ते डेप्युटी कलेक्टर चंद्रकांत शेटकर, पेडणेचो डेप्युटी कलेक्टर, हाका फोन केलो. तो करना फुडें थोड्या वेळान म्हणजे जवळ जवळ 4:15 असो शेटकर बाब थंय आयलो. तो म्हजे कडेन उलयलो. ताणें थंयचे स्टाफ आशिल्ले तांकां इन्स्ट्रक्शन्स बी दिले आनी तो थंयच्यान गेलो.
पूण ह्या सगळ्या प्रोसेसान आमकां कळून आयलें की क्वॉरंटायन सेंटर खंयचे ते फिक्स जावंक ना, क्वॉरंटायनाचो जागो तांकां खबर ना खंय करप, आनी ह्या सगळ्या गडबडीत करता 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 एक 5:30 सुमार जायत आयली. 5:30 म्हाका थंय कोणें सांगलें की आतां थोड्या वेळान हांगचे स्टाफ वचूंक लागतले, कारण तांकां हांव दोश दिना, कारण साहजीक आसा थंय इतली गरमी आनी धुळेचें साम्राज्य आसा की तूं अख्खो दीस काडटकच 5:30 जाली की थंय मनीस रावंक शकना, ताका केन्ना काय घरा वचनसो जाता. आणि ताजे खातीर हांव दोश दिना, हांवें थंय परिस्थिती पळयल्ली आसा. थंय अत्यंत गरमेन तांकां ते काम करचें पडटा. आणि हळूहळू 5:30 जायत आयली. आमी आशा सोडिल्ली एक्चुअली की ते गोंयांत पावतले, पूण तेन्नाच जो थंयचो मामलेदार अनंत म्हणून एक बरो मनीस आनी ताजे बरोबर जो सर्कल इन्स्पेक्टर मसूरकार, ताचें नांव गोपी मसूरकर, हे दोगी जाण जे थंय आशिल्ले तांणी पर्सनल इंटरेस्ट घेतलो. तांणी परत कलेक्टरेटान फोन केलो आनी कलेक्टरान कोण तरी नितेश म्हणून मनीस आसा ताका तांणी संपर्क साधलो, कारण तोय बाबडो त्या दीस थंय लेट मेरेन रावलो कलेक्टरान, आनी ताका तांणी सांगलें की 33 भुरगीं आसा, कशें करून तांकां घेवंक जाय, नाजाल्यार तांचे हाल जातले, ते रातचे रातभर हांगा उरतले. अशें म्हणून तांणी प्रयत्न करून सगळी फॉर्मेलिटी करतासर जवळ जवळ रातची 10:30 जाली. आनी हांव हे मुद्दम कित्याक सांगूंक सोदता, कारण हे फक्त ह्या भुरग्यांचो प्रश्न ना, तर आमी थंय पळयलें की खूब जाण जे भायल्यान येता तांची परमिटाची खूब भानगडीच जाता आनी ते थंय शिरकून उरता. 2 थंय चलयो अश्यो उरिल्ल्यो सावथांतली खंयची 2 जाण चलयो, तिवूय थंय अशीच प्रकारे शिरकून उरिल्ली. आनी ताकाय त्या मामलेदारान बी हेल्प केली आनी तांकांय तांणी ती परमीट मेळोवन दिले. अशा प्रकारे तांकां डेली एवरीडे तांकां मातसो लेट वचपाक जाता, थंय वता नाका जाल्ले आसता. हांव सरकारा कडेन मागता की अशे जे ऑफिसर्स आसा जे दीस रात थंय काम करता तांकां आतां रेस्ट दिवपाची गरज आसा. तांकां रेस्ट दिवन त्या जाग्यार दुसऱ्याक घालपाची किंवा तांकां शिफ्ट वाटून घालपाची कितें तरी प्रोविजन सरकारान करूंक जाय, कारण एवरीडे थंय प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. कारण ही जी ऑनलायन पोर्टल सिस्टम आसा ती सारकी ना. हांवें पळयलां की जे क्वॉरंटायन सेंटर आसा ते क्वॉरंटायन सेंटर मागीर कलेक्टरेट आनी फिल्डार जे काम करता तांचे कॉर्डिनेशन सारकें जायना, आनी हे कॉर्डिनेशनान अभाव आशिल्ल्या कारणान हे सगळे लोकांक भोगचे पडटा. जे भायल्यान स्टँडर्ड लोक येता तांकां बॉर्डरीक ते सगळे भोगचे पडटा, आनी जे फिल्डार प्रामुख्यान ऑफिसर आसा तांकां हे सगळे त्रास भोगचे पडटा. हांव मुद्दम हांगा परत एक मेन्शन करूंक सोदता की थंय डेप्युटी डीवायएसपी ऑफ गोवा पुलीस नॉर्थ जो आमचो गजानन प्रभुदेसाय बाब आसा हांच्या इन्स्ट्रक्शनान पेडणेचो PIS संदेश चोडणकर हाणें सगळ्या भुरग्यांक मागीर जेवण हाडून दिलें, उदक हाडून दिलें. म्हणजे तांणी जाता त्या प्रकारे त्या भुरग्यांची थंय हेल्प केली ऑफिसरांनी. हांकां खरोच वालोर दिवंक जाय. आनी हांव सरकारा कडेन मागता की ती जी फूल ट्रॅव्हल परमीट सिस्टम आसा ती सुदारा, कारण ताज्या खातीर खूब जाणांक प्रॉब्लेम जाता. तातूंत जो अभाव आसा दुरुस्ती करा आनी तो कॉर्डिनेशन सारकें करा, आनी लोकांक त्रास जावचो न्ही. कित्याक थंय खूब जाण रातचे उरता, त्या दिसा सुद्दां शेवटी एकलो कोण उरलोच, म्हणून तांकां थंय त्या घाणीन त्या धुळाक आनी त्या गरमेन थंय तांकां रावचो पडटा. हे सरकारान संवेदनशील जावचें, तांचो विचार करचो, ऑफिसरांचो विचार करचो थंयच्या, आनी सिस्टम जाग्यार घालची. कित्याक जे भायल्यान आतां खूब जाण येवंक लागतले आनी खूब जाणांक हे परमिटाचे त्रास आसा, ते त्रास कशे करून कमी करचे सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें, ही म्हजी मागणी.